नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. गोंयभर 5 दिसांच्या गणपती लोकांनी दिलो निरोप. सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आनी फुडल्या वर्सा बेगीन यो. मोरया रे बाप्पा मोरया रे असो गजर करीत 5 दिसांच्या गणपतींचे केले विसर्जन. कुंकळेच्या स्वतंत्र सैनिक स्मारकाची जाल्या अवतिकाय. स्मारकाच्या नूतनीकरणाकडेन नगरपालिकेचे दुर्लक्ष, सांगता स्वतंत्र सैनिक शाबू देसाय हांचो पूत विशाल देसाय. हॉटेल मॅनेजमेंट करून घोगळ मडगांवचो तरणाटो व्हॅलेंटिनो रॉड्रिगीज देवलो शेतान. राय कुडतरे, सांगे आनी हेर कडेन केल्या 6 प्रकारच्या भाताची लागवड. शिरवय केपेचो कलाकार देविदास शेटकार मातयेपासून तयार करता वेगवेगळ्यो वस्तू. सरकारी नोकरी आसून लेगीत देविदासान सांबाळून दवरल्या पारंपरीक कला. देड दिसाच्या गणपतीचे विसर्जन जाले उपरांत काय पीओपीच्यो मुर्त्यो उफेन दर्यांत लागल्यात येवपाक. सरकारान पीओपीच्यो गणपतींचेर बंदी घालून लेगीत अंदूय कांय वाठारांत पुजल्यो पीओपीच्यो मुर्त्यो. केप्यां रिवणा लायटीचो शॉक लागून 2 भावांक मरण आयिल्ल्यान गांवांत दुख्खाचें वातावरण. दोगांय पुतांक मरण आयिल्ल्यान 78 वर्सांची आवय पडल्या एकटी. आता पळयात खबरो विस्तारांत. बुधवारा व्हडा उमेदीन गणपती पुजेक लायिल्ले आनी आयज 5 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन. 5 दिसांच्या गणपतींक निरोप दितना कांय लोकांच्या दोळ्यांत दुखां आयलीं. सगळ्यांक सुखी समाधानी दवर आनी फुडल्या वर्सा बेगीन यो. मोरया रे बाप्पा मोरया रे असो गणरायाचो गजर करीत आयतारा 5 दिसाच्या गणरायाचे विसर्जन जालें. दैनिक गोमंतक कार्यालयात 5 दिसाच्या गणपतीचे पूजन केले. 5 दीस व्हडा उमेदीन आनी भक्ती भावनेन कार्यालयात गणपतीची पूजा जाली. उपरांत आयज कार्यालयातल्या 5 दिसांच्या गणपती बाप्पाचे विसर्जन व्हडा उमेदीन आनी भक्ती भावनेन केले. फुडल्या वर्षी लवकर या ह्या जयघोषात गणपती बाप्पाक निरोप दिलो.
आशिल्ल्या स्वतंत्र सैनिक स्मारकाची सद्याक अवतिकाय जाल्या। ह्या स्मारकाचे नूतनीकरण करपाचें आशिल्लें, मात तें काय अजून जाल्लें दिश्टी पडना। स्मारकाच्या देखरेखीचेर कुंकळे नगरपालिकेन पुरायपणान दुर्लक्ष केलां, अशें स्वतंत्र सैनिक शाबू देसाय हांचो पूत विशाल देसाय सांगता। पळयात पुराय बातमी। कुंकळे वाठारांतल्या स्वतंत्र सैनिक स्मारकाची सामकीच अवतिकाय जाल्या। ह्या स्मारकाची जतनाय आनी देखरेखीचेर कुंकळे नगरपालिकेन दुर्लक्ष केलां, अशें स्वतंत्र सैनिक शाबू देसाय हांचो पूत विशाल देसाय सांगता। ह्या स्मारकाचें नूतनीकरण जाय मेरेन हें स्मारक शेड घालून धांपून दवरचें म्हूण विशाल देसायान मागलां। ते जेन्ना जोकी आलेमा आसतना मिनिस्टर आसतना तें सुद्दां जर करून गेले फ्रीडम फायटर एक मेमोरियल म्हणून बरें काम केलें ताणें ना म्हणना तुका कित्याक एक यादी खातीर फ्रीडम फायटरांनी सगळ्यांनी नांव मारून ती एक याद अशी करून आनी भुरग्यांक खेळपा तेंगा हें केलें गार्डनच केल्लें। पूण त्या गार्डनान जे पळयलें जाल्यार आज दुर्दश जाल्लें आसा। एक भुरग्यांक खेळपा सारकें कांयच ना थिंगा। झोपाळे आहले त्या झोपाळ्या हेंच आसा, फक्त हाड म्हणटा भशेन पांजऱ्या हाडां आहल्या भशेन हाडां आसल्या भशेन पांजरां आसा थिंगा आनी कांयच ना। आनी ती झाडां जावन आसाय सगळीं, आनी ती झाडां ती आमच्या म्युन्सिपाल्टीने लक्ष घालपा जाय आसलें तितून। ती झाडां कटींग करपा जाय आसलें, ती केल्लें ना म्युन्सिपाल्टीनी। ते वार्ड कावन्सिलर कोण आसा पळय ताणें मातशें लक्ष घालून तें मातशें करून घेवपा जाय आसलें, तें केलां। तेजे फाटल्यान आमचो जोकी आहलो मागीर आमचो राजन नायक येयलो, तेणें तेन्ना कांय जालें ना आहलें। मागीर युरी क्लेफस आसता तेन्ना करपाक केल्लें, युरी आपूण पयशे दिता म्हूण सांगलें, तेन्ना करता जाल्यार। पूण तेन्ना आमी म्युन्सिपाल्टी अंडराक घेवपाक गेल्ले, म्युन्सिपाल्टी अंडराक काडलं टेंडर काडलो, पूण टेंडर कोणें घेयला ना तो आजुनूय। टेंडर घेयला आतां तो परत टेंडर युरीन कितें आमदार हेचेर MLA फंडाचेर कितें करपाक केल्लो आसा। आतां तो कसो करता खबर ना म्हाका, पूण तेजे पयलीं कितें तरी करून थिंगा 15 ऑगस्ट पयलीं तरी आमचे डेव्हलप जावचें नाल्यार 19 डिसेंबर आसा गोवा लिबरेशन, तेन्ना तरी कितें करून मातशें थिंगा फ्रीडम फायटरांक थिंगा आसा एक अस्तित्व आसा म्हूण हें दाखोवन दिवचें, नाजाल्यार त्या थिंगाचें सोमतें काडून उडोवचें ही मुगेली मागणी। ते ताणें दवरचें न्हू, कित्याक पयलो लोक ते हेच्या बस स्टँडार जाल्ल्या कारणान लोकांक सगळ्या येत वयता दिश्टी पडटा, काणकोणचे लोकांक दिश्टी पडटा, मडगांवच्या लोकांक त्या लोकांक दिश्टी पडटा। ह्या कारणान तें ना जाल्यार तें पत्र मारून बंद करचें। ते फ्रीडम फायटरांनी हें दाखोवचें न्हू, कित्याक हें दिश्टी पडल्यार ते फ्रीडम फायटर जशें वयता आनी कोणाक वचना। आमचे सारके आमी फ्रीडम फायटरां भुरगे आमकां थिंगा लज दिसता कोणें विचारतकीर, पूण आमी कांय करूंक शकना। कित्याक तें करता जाल्यार PWDन करपा जाय, नाल्यार सुडाय अंडर करपा जाय, तेजें MLAन लक्ष घालपा जाय। आमी एक सांगूंक शकताय कोणाक MLA, पूण तेणें लक्ष घालपा जाय, नाल्यार म्हगे इतली मागणी आहा तें तर जायना। कोण टेंडर घेयना कांय करना जाल्यार तें पत्र मारून बंद करचें आनी थिंग बेश्टी फ्रीडम फायटरां एक हें म्हणून मेमोरियल आसा म्हणून एक भायर बोर्ड मारचो। स्मारकाच्या नूतनीकरणाचें काम बेगीनच सुरू जातलें। फाटले फावट ह्या कामा खातीर 15 लाखाची निविदा जारी केल्ली, मात ताचे खातीर कोणेच अर्ज करूंक ना। देखून थळावा आमदार युरी आलेमावान आमदार निधींतल्यान ह्या स्मारकाचें नूतनीकरण करतलो म्हूण सांगिल्लें, अशें कुंकळे नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लेंड्री मास्कारेन्हास सांगता। ते आखें पयलीं मरे टेंडर पास जालो 50 लॅक्सां पास जालो, कोण घेयना जालें लॉस पोट म्हणून। तो आतां वचून हें केला कितें MLA लॅब दिसा आमदार तितूंतल्यान जाता तेन्ना हें जाता आसलें टेंडर घेवना 50 लॅक्सां आहलो, आता परत जाणार परत तेगे हेजे MLA सरकार। गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील। आयची तरणाटी पिळगी शेतांकडेन पळयना। आतांच्या भुरग्यांक नोकरी धंद्याची आवड, पूण घोगळ मडगांवचो व्हॅलेंटिनो रॉड्रिग्स मात ताका अपवाद। व्हॅलेंटिनोकूय नोकरी करपाची इत्सा आशिल्ली आनी ते खातीर व्हॅलेंटिनोन हॉटेल मॅनेजमेंटाचो कोर्सूय केल्लो, पूण मदींच हॉटेल लायन सोडून ताणें शेत रोवपाचो विचार केलो आनी फाटलीं जायतीं वर्सां जालीं तो वेवसायीक पद्दतीन शेत लागवड करता। पळयात पुराय बातमी।
गोंयांतली शेतां आनी शेतकारूय कमी जावपाक लागल्यात, कित्याक तर आतांची पिळगी शेत लागवड करपाक वचना. आतांच्या नोकरी आनी धंद्यात इंट्रस्ट आसता. मात घोगळ मडगांवचो वेलेंटिनो रॉड्रिगीज ताका अपवाद. वेलेंटिनोकूय नोकरीच करपाची आशिल्ली आनी ते खातीर ताणें हॉटेल मॅनेजमेंट शिक्षण घेतिल्लें. कांय वर्सां ह्या क्षेत्रांत काम केल्या उपरांत ताणें हॉटेल लायन सोडून शेत लागवड करपाक सुरवात केली. सुरवातीक पारंपारीक पद्दतीन शेत रोयल्या उपरांत आतां वेलेंटिनो वेवसायीक पद्दतीन शेत रोयता. शेतकी मळार ताणें कांय प्रयोगय केल्यात. ताणें बासमती, जया, ज्योती, कर्जत तशेंच आनीक हेर 2 प्रकारच्या भाताची लागवड केल्या. राय, कुडतरे आनी हेर वाठारांत सुमार 33,000 चौखण मिटर जमनीचेर वेलेंटिनो शेत रोयता. हातूंतली 3,000 चौखण मिटर जमीन वेलेंटिनोची स्वताची आसा, जाल्यार 30,000 चौखण मिटर जमीन ताणें भाड्याक घेतल्या. कांय दिसां पयलीं ताका सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसायान आफयल्लो खंय. देखून सांग्यार प्रायोगीक तत्वाचेर ताणें 20,000 चौखण मिटर जमनीचेर भाताची लागवड केल्ली. ह्या वर्सा हांवें एक 6 व्हरायटीचे हांवें शेत रोयलां. एक ती आमगेली ज्योती, एक जया, एक कर्जत, एक आमगेली ट्रेडिशनल व्हरायटी आसली गोंयांत केंदाळ म्हणटा तो, मोठे मातशें तेजे भात मातशें मोठे. आनी तेजी एक हें आसा की तेजी रोयली म्हणटकीर एक म्हयन्या भितर तेजी परत पालोय मारची पडटा, नाल्यार तें चड लांब जाता. आनी तें जेवपाकूय आमचे जे पयलीं एन्सेस्टर आसले ते केंदाळ, होंचरो आनी खूब पयलींचे व्हरायटी आसले त्यो रोयताले. आनी आतां ते चडशे कोण रोयना, पूण आमगेलो एक फार्मर आहा सेरावली, तो एवरी इयर तें रोयता. सो तेजे कडेन तें गेल्ले वर्सा तेणें म्हाजे कडेन बुकींग येयलो तो मेशिनाचेर रोया म्हणून. आनी तें आमी तेगे ट्रान्सप्लांटींग केलें, पूण गेल्ले वर्सा तितलें बरें जालें ना. सो ह्या वर्सा तेणें परत केलें. आनी एक जी व्हरायटी आहा ही आमगेली बासमती, ही जी तुमी फाटल्यान पळयता ती आमकां आतां व्हरायटी एक्चुअल कितें खबर ना, पूण जालें कितें आमी जेन्ना पळय सीड हाडपाक गेले गोवा बागायतदारा कडेन, तेन्ना आमकां तितून एक डिफरंट व्हरायटीचे एक डिफरंट भाताचें एक बॅग मेळ्ळें. सो आमी तें व्हेल्लें डिपार्टमेंटाक विचारलें, गुगल सर्च केलो आनी तें आमकां फायनली कळ्ळें की तें बासमती म्हणून, पूण खंयची व्हरायटी ती खबर ना. सो रिस्क घेवन हांवें तें एक ट्राय केलें, चोया म्हणून कशें जाता तें. सो आतां तेका ऑलमोस्ट एक 1.5 म्हयनो जायत येयला आनी तेजी ग्रोथ कंपेरेटिवली आतां ज्यो आमी मशिनाचेर रोयल्या तितूंतल्यान म्हाका हें बरें दिसलें. आतां हांवें सद्या 3,000 स्क्वेअर मिटर रोयलां. हें आमची स्वताची शेत. आनी जी पळय आमी दुसरी कर्जत आनी ज्योती आनी जे केंदाळ बी म्हणटा तें हांवें लोकांली लिजार घेयल्या शेतां. आनी थंय आमी तें डिफरंट कडेन तें रोयलां. विथीन सालसेट आमी तें रोयलां. म्हाका सद्या म्हागेली स्वता हांवें कल्टिवेट केली ती 30,000 स्क्वेअर मिटर लिजार घेवन, आनी ही आमगेली स्वताची 3,000. आनी सगळी जमीन हांवें पळय जी रोयल्या ती हांवें मेकनायज मशिनाचेर रोयल्या. हातीन कांय रोयलें ना. ट्रेडिशनल जेन्ना मेथडान रोयता बायलां हातीन तेन्ना ते रोवपाकूच पयशे चड जाता आनी तेजी इल्डूय तितली कंपेर केली जाल्यार तो मागीर प्रॉफीट मातसो लेस जाता. वीड येता तें कशें डिविडींग कशें करता? डिविडींग जे मेकनायज जे ट्रान्सप्लांटींग केल्लें आसता तेका आमी 2 उपाय यूज करता. एक ती हर्बिसायड जी सिलेक्टीव हर्बिसायड म्हणटा तेका, ती मारली म्हणटकीर जी शेतां बारीक भाजी बी आसता ती तेजेर मोडटा. आनी दुसरी म्हणल्यार आमी तेका कोनो विडर यूज करता. सद्या आमी तो मॅन्युअल यूज करता, पूण आमी आतां तो एक बुल एग्रो म्हणून एक कंपनी आहा चेन्नई बेस, तेंगेलो एक 3 रो कोनो विडर आहा मेकनायज तो पेट्रोलाचो. तेजेर 3 लायनी निवळ जाता. सो आतां कंपनी कडेन आमची डिस्कशन चालू आहा, पूण सद्या तेंचे कडेन स्टॉक ना म्हणून तो ह्या सिजनाक आमकां मेळना. मेकॅनिकल ट्रान्सप्लांटींग जे पळय आहा SRI ऑलमोस्ट सिमिलर टू SRI. SRI कितें आहा 25 by 25 स्क्वेअर मिटराचेर तें रोवप आसता. आमची हितून कितें आसता 21 by 30 सेंटीमीटर. तो जो गॅप आसता 1 फुटाचो 30 सेंटीमीटर तो फिक्स आसता. आनी हिल स्पेसिंग जे पळय म्हणटा एक लायनीन तें 21 सेंटीमीटर. सो इट इज ऑलमोस्ट एज गूड एज SRI. पूण जाता कितें हितून मशिनाचेर. सो तुका जेन्ना एक फार्मर हें करता बुकींग करता तेका फक्त ते एक सर्वीस प्रोवायडर जो आहा लायक मी, फादर जॉर्ज जावं आनी कोण जे सालसेटीन जे फार्मर सर्वीस प्रोवायडर आहा तेंचे कडेन फक्त तेणें बुकींग करपाचें. तेका बींग घालपाक गरज ना, तेका लेबर सोदपाक नाका. मेजर डिफिकल्टी म्हणल्यार एक तर आमगेली जी सबसिडी ज्यो पळय आसता फार्मराक ज्यो मेळटा पळय न्हू त्यो मातशे एकदां डिले जाता. तेका लागून एक मातशी डिफिकल्टी येता, कित्याक फार्मराक जो हें आसता इनकम आसता तो रोल जायत रावपाक आसता. सो तो एक मातशें म्हागेली एक मागणी आसली की त्यो मातशे सबसिडी ऑन टायम मातशे मेळच्यो आमकां. येता ना न्ही, पूण मातशें एकदां डिले जाता तेन्ना मातशें एक त्रास जाता. सेकेंडली जी पळय वांयगणा टायमार जी पळय बर्ड्स आहा लास्ट टायम पसून आमी तें डिस्कस केल्लें वेस्टर्न स्वॉम्प हेन म्हणून ती शेतां सारकी कातरून उडयता.
सो फार्मरा तितून कांयच मेळना, कित्याक तें शेत एक तरेन कातरिता की तें परत रिग्रोथ तेजी जायना, तें उदक जेन्ना भरलें की तें परत कुसोन वयता. सो हो एक आमचो मेजर डिफिकल्टी ड्युरींग रबी सिजन. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकणेकार. मनशा भितर जिद्द आनी आवड असली की मनीस खंयचेय ध्येय साध्य करपाक शकता. शिरवय केपेंचो देविदास शेटकार असोच एक जिद्दीचो मनीस. कामाक आसूनय ताणें आपली कला सांबाळून दवरल्या. पळयात कलेचो वारसो जपपी देविदासाची काणी. हो केपें शिरवयचो कलाकार देविदास शेटकार. सरकारी नोकरी आसून लेगीत देविदासान आपली कला सोडली ना. नोकरी करूनय तांणी आपली कला सांबाळून दवरल्या. फाटली सुमार 25 वर्सां जाली देविदास मातये पासून कळसुली, कोंबे, बुडकुल्यो, पणट्यो, धुपारणे, घुमट आनी हेर मातयेच्यो वस्तू तयार करता. सिजना प्रमाण आपणे केल्ल्या वस्तूंक मागणी आसता अशें देविदास सांगता. हळदी कुकमाक बुडकुल्यो, दिवाळेक पणट्यो तशेंच चवथी वेळार घुमटांक खूब मागणी आसता. ह्यो सगळ्यो वस्तू करपाक माती केपेंच्यान हाडटा अशें तो सांगता. पयलीं आमचो आजो करतालो, तेजे नंतर बापायन केलें, तेजे नंतर हांवें तें हाती घेतलें. म्हणल्यार हांव शिकपा म्हणून कारण आसा. आमी 3 जाण भाव, पूण ते आपआपले सर्विसी हेणी म्हूण आनी धाकटो आसले तो एक गॅरेजी म्हूण. आनी पूण म्हाका तें एक आवड, म्हणजे बापाय बरोबर असो बसोन मातशें तरी कितें तरी अशें माती अशी घेवन 4 फावटी मोडटालो. पूण बापूय ते चाकाचेर काडचें पडटालें, तांकां त्रास पडटाले पूण तें काडपाक. पूण हांव शिकपा कारण सांगता, जेन्ना जांबावले आमगे दामबाब आसा पळय, ते दामबाबाले हितून आमकां ती पयलीं मातयेची आयदनां दिवची पडटा मडकी. म्हणजे देव घटा बसता आसतना गवळण काले अशें म्हणल्यार कांय न्हू, म्हळ्यार 5, 6, 7, 8 अशी दिवची पडटा. आनी प्लस मागीर नवचंडी, महारुद्र हांकां बी मातयेचें लागता. आनी ह्या कारणामुळे हांवें आमचो बापूय एक्सपायर जालो म्हणटरी ल्हान आसलो हांव, एक 20 वर्सां पयलीं अशें 18 वर्सां, म्हणल्यार तेन्ना आमी स्कुला वयता तेन्नाच अशें म्हणून तें मातशें हांवें मातशें मना धरलें. आनी पयलीं हांवें 3-4 वर्सां तें कोणा कडेन दुसऱ्या कुमारा कडल्यान तें विकती घेवन हांवें दिलें. आनी मागीर म्हणलें हें अशेंच कशें जातलें अशें म्हणून हांवें जेन्ना पळय हांवें आत्मसात केलें. म्हणजे हांवें भितर सारको डीप गेलो आनी तेजे नंतर हें करून पयलीं वांकडी तिकडी करून हांवें तें करून आतां हांव तें परफेक्ट सांगपा म्हणल्यार तें खंयचें कितें सांगलें जाल्यार तें करपाक शकता. आतां म्हारगाय चड जाल्ल्यान ह्याच धंद्याचेर निबून रावप शक्य ना. देखून सरकारी नोकरे फाटल्यान धांवचें पडलें. कामा वयल्यान सांजेर घरा आयले उपरांत फावो तसो वेळ काडून लोकांक जाय त्यो वस्तू तयार करून दितात. तशेंच बाजारांतूय ह्यो वस्तू विकता. कांय लोक घरा कडेन लेगीत आपल्याक जाय त्यो वस्तू घेवपाक येतात अशें देविदास सांगता. करताले पळय तोच आमी आतां धंदो टिकोवन दवरला. पयलीं आमचें कितें आसलें, आमच्या आवय बापायन 1-4 जाण भयणी आमकां आशिल्ल्यो, तांकां वेवस्थीत लग्न करून दिलें. कितें ह्या मुडक्याच्या आधाराचेर. पूण तें आतां तशें ना. पयलीं तें जातालें, पूण आतां कितें आसा, जे पळय आर्थीक परिस्थिती आसा, जे पळय सगळें म्हारगाय पावल्या त्या प्रमाणे तोच धंदो घेवन समज तर बसलो जाल्यार जायना. म्हणटकीर सहज अशें हांवें अशें म्हाका म्हणजे एक मेळटाची न्ही पोस्टां, म्हणटकीर बापायन आमी म्हणलें अशें पोस्टां आसा म्हणून चल म्हणपा लागलें. म्हणजे सांजे तरी कितें करपाक मेळटलें अशें म्हणून म्हणजे तो बी धंदो धरून आनी हो धंदो धरून हांवें कशें तरी म्हाजें वेरें अशें फुडें अशें व्हेलें. आतां सद्याक घुमट बी करता, कितली लोकांची मागणी बी आसा? मागणी आसता लोकांच्यो, मागणी आसा तशी आमी पुरयता अशें. म्हणजे आमकां आतां आमी केली म्हणटकीर आमगेर येवन सांगपा म्हळ्यार घरा कडेन सुद्दां आमी बाजारांत सुद्दां थोडे व्हरता. म्हणजे येवन सावड्डे व्हरताले सांगपा म्हळ्यार, कुंकळी व्हरताले. तशें आतां आमची हांगा येवन सुद्दां आमची व्हरतात. गोमंतक टीव्ही खातीर शिरवय केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार. 1.5 दिसाचे गणपतीचे विसर्जन जालें. मात विसर्जन जाले उपरांत कांय प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो उफेन दर्यांत येवपाक लागल्यात. सरकारान पीओपीच्या गणपतींचेर बंदी घालून लेगीत अंदूय पीओपीच्यो मुर्त्यो पुजल्यो. मात तांचे योग्य प्रकारे विसर्जन करूं ना, ताका लागून मुर्ती दर्यादेगेर व्हांवून आयिल्ल्यो दिश्टी पडटा.
1.5 दिसाच्या गणपतीचे बिरेस्तारा विसर्जन झाले. मात विसर्जन जाले उपरांत कांय प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो उफेन दर्यांत येवपाक लागल्यात. पीओपी म्हळ्यारच प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपती मुर्त्यांचेर बंदी घालून लेगीत ह्या वर्साय कांय वाठारांत पीओपीच्यो मुर्त्यो पुजल्यो. मात तांचे योग्य तरेन विसर्जन करूंक नाशिल्ल्यान मुर्ती दर्यादेगेर व्हांवून आयल्यात. पणजे मिरामार दर्यादेगेर कांय मुर्ती व्हांवून आयल्यात. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केप्यां रिवण्या लायटीचो शॉक लागून 4थी दिसा दोग सख्ख्या भावांक मरण आयिल्लें. ह्या घडणुकेक लागून रिवण गांवांत दुख्खाचें वातावरण पातळ्ळां. तशेंच दोगांय पुतांक मरण आयिल्ल्यान आतां तांची 78 वर्सांची आवय एकटीच पडल्या. मजगतीं ह्या प्रकरणांत केपें न्यायालयान दुबावीत बायलेक 13 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. पळयात पुराय बातमी. 4थी दिसा केप्यां रिवण्या लायटीचो शॉक लागून दोग सख्ख्या भावांक मरण आयिल्ले. राजेंद्र गांवकर आनी मोहनदास गांवकर हे दोगूय भाव आपल्या गोरवां खातीर रानांत खावड हाडपाक गेल्ले. तेन्ना तुटून पडिल्ल्या लायटीच्या वायरीच्या संपर्कांत आयिल्ल्यान तांकां शॉक लागिल्लो. ह्या प्रकरणांत केपें न्यायालयान दुबावीत बायलेक 13 दिसाच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. ह्या बायलेन आपल्या प्रॉपर्टी भोंवतणी इलेक्ट्रीक फेन्सिंग केल्ले. ताका लागून ह्या दोगा भावांक शॉक लागिल्ल्याचे सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. ह्या घडणुकेक लागून रिवण गावात दुख्खाचें वातावरण पातळ्ळां. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण राजेंद्र गांवकर आनी मोहनदास गांवकर आपल्या 78 वर्साच्या आवय वांगडा रावताले खंय. ह्या दोगा भावांचें लग्नय जावंक नासलें. दोगांय पुतांक मरण आयिल्ल्यान आतां तांची 78 वर्साची आवय एकटीच पडल्या. ह्या घडणुकेक लागून गांवचेर परिणाम जाल्ल्याचे राजेंद्र आनी मोहनदास गांवकर हांचो चुलत भाव आनी जिल्लो पंचायत वांगडी सुरेश केपेकर सांगता. वर्स जालीं तांगे गायांचो धंदो आसा आनी ते हांगसर येवन ह्या म्हणजे हांगसर बरें तण आसा ते तण व्हरून त्या गायांक सदांच पोसताले. सादारण 23 गायो तेंचे गोठ्यांक आसल्यो आनी ह्या 23 गायांक पोसप तशें पळयलें जाल्यार इजी न्हू. पूण हें तण हांगसर बरें मेळटालें म्हणून ते हांगसर म्हणजे परत परत हांगसर येवनूच हें तण व्हरताले आनी त्या गायांक पोसताले. म्हणजे तांकां खबर ना ती वायर आसा जी वायर आसा हें खबर ना आनी ते अकस्मात पांयाक लागली एकट्याच्या. मागीर दुसरो थंयसर लागीं तेकून आसलो ताणें काडपाचो प्रयत्न केलो तेकाय लागली आनी दोगांयकय मरण आयलें. यंग भुरगे बरे भुरगे गांवाक तांकां खऱ्यांनीच म्हणजे बरो मान सन्मान आसलो. केन्ना ते ना म्हणनासले. कोणेंय कितें सांगलें जाल्यार ते येस आपूण करता तुगेलें अशे पद्दतीन ते सदांच वागताले. आनीक म्हणजे देवान तेंचेर म्हाका कांय समजलें ना म्हणजे कशें ते कित्या खातीर ते तांकां अशें मरण आयलें. अशें मरण येवपाक जायना आसलें. आयज तेंच्या घरा भितर तेंची जाणटी आवय आसा सादारण 75-80 वर्साची आवय आसा आनी कोण ना तिका पळोवपाकय कोण ना. काही अंतराचेर सादारण थंयसर घर आसा काही अंतराचेर थंयसर शेत आसा आनी ते शेताक ही वायल्ड जनावरां थंयसर येवची न्हू जावं तांकां भिवोवपा खातीर जावं तांकां धांवडावपा खातीर अशे पद्दतीन जावं तांकां मारून उडोवपा खातीर कांय प्रमाणांत ह्यो कांय गोश्टी थंयसर म्हणजे जी वायर जी आसा ही घातलेली. पूण ती वायर घातली ती सारकीच म्हणजे 3 फेस वायर आसली. ती 3 फेस वायर आसले कारणान तो शॉक तांकां जबरदस्त शॉक लागलो. त्या दिसाक भरपूर पावस पडटालो आनी त्या पावसा लागून म्हाका दिसता चड म्हणजे सगळें शॉर्ट जाल्लें तें. वायर म्हाका चड करून 2 कडेन तुटलेलो आसलो त्या खातीर म्हाका तांकां शॉक लागलो अशें दिसलें म्हाका थंयसर आमी पळयले नंतर. तेंगेली गोरवां आसा 24 सुमार गोरवां आसा तेका ते आपल्या घरांक गोठो आसा तेका आपल्या घरा सारकेच तेंकां तेची कुयदाद घेताले. तशेंच हे तण पळयल्यार इतले सारके हे आसा ते स्पेशल हे कुडक्याक ते तण आसा ते तण ते गवत आसा ते घालपा खातीर ते रातचे येवन ते हांगा काडून तेणी टेम्पो काय रिक्षा तेंची भरलेली आनी लास्ट खंय मुवमेंटा तेणी केल्ले खंय तरी त्या गोश्टीक तांकां तो हात लागलो आनी तो इन्सिडंट जालो. तरी बायलेक अरेस्ट केल्ले आसा. पूण ह्यो गोश्टी आसात ज्यो फेन्सिंग आसा जे इलेक्ट्रीक ज्यो फेन्सिंग आहा ज्यो सेफ्टी खातीर जी गोरवां येता ती शेताची मागीर उशेलां नासाडी करता हे सेफ्टी खातीर ह्यो गोश्टी ज्यो चुकून जे लोकांक खबर ना हेजे खंय तरी वायट परिणाम जाता. तेजी एक आवय आसा जी ती त्या आवयक जेवण रांदून सगळें करून ते दोगांयनी भुरगे दिताले कित्याक तेजी बायल मनीस कोण ना आनी गोरवांचे ते कुयदाद घेताले. पूण काळान तांकां तेगे आवयक आनी ते 24 जी गोरवां आसा तांकां खंय तरी हे दोग जाण जे आसरो आशिल्लो तांकां खंय तरी पयस केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिवण सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर.
गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। गणेश चतुर्थीला बाप्पाचे घरात आगमन म्हणजे आनंदाला उधाण। करण्या उपासना मनोभावे श्री गणेशाची, हवीच सात्विक पूजोपयोगी उत्पादने सनातनची सात्विक उत्पादने खरेदी करण्यासाठी आजच आपल्या जवळच्या सुपर मार्केटला भेट द्या। गोमंतक आणि सनातन संस्था घेऊन येता सनातन गणेशोत्सव फिल्म चॅलेंज कॉन्टेस्ट। या वर्षाच्या गणेशोत्सवान पूजे खातीर सनातनची सात्विक उत्पादनां वापरून व्हिडिओ करात आणि खाशेली इनामां जिखपाची संधी मेळयात। आपल्या घरा पारंपरिक सजावट आशिल्लो व्हिडिओ गोमंतक टीव्हीचेर पळोवया। सर्तीचे नेम आणि अटी हांचे पालन करचे। सर्तीचे वाटेकार जावपा खातीर निमाणो दीस 7 सप्टेंबर 2025। नोंदणी खातीर QR कोड स्कॅन करा आणि आयजूच वाटेकार जाया। गणपती बाप्पा मोरया। नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक चवथीची परबी। चवथ ही आमकां गोंयकारां खातीर सामकी उर्बा हाडपी, उत्साह निर्माण करपी अशी परब। इतली वर्सां आमी चवथ मनयतात। पोर्तुगीज काळांतय लोकांनी लिपून चवथ मनयली। आज ती सामके मोठ्या उल्हासान, सामके मोठ्या भक्तीन आमची ही चवथ आसता। आमी मित्रांक मेळटले, सोयऱ्यांक मेळटले, सगळे कडेन आनंदाचें वातावरण पातळुया। गोंयांत शांतिकाय हाडुया, गोंय सामकें भरभराटीक व्हरुया। विघ्नां हारपी गणपती, गणरायाची ही भक्ती, जिणेंत हाडटा शक्ती, पेटोवया फुलवाती। चवथीची परबी। गणपती बाप्पा मोरया। आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत